पूण सूख कळीत नासतना करची आनी सूख जाय जाय म्हण करच्याक फरक आसा. जी कोण जेजूचेर पाती येतात बावार्थी आसात आमी जेजूची कूड खोबरो करच्या मुखांतर या आनी खंयच्याय मुखांतर न्ही मात्र त्या व्यक्तीक दुखयता जेजूक दुखयता. हें सत आमी उडास दवरचें. बाळका जेजू दय मोगाळ भावन आनी भयणीनो, येदोळ समी समजल्या प्रमाणे आज इगर्ज मता बगे ಒಂದು ಪೌಲು ಧರ್ಮದೂತಾची परतवणी कन्वर्शन म्हणटा आमी इंग्लिशांत मन परिवर्तन ही परब आमी संभ्रमता. कित्याक की म्हाका कन्वर्शन म्हणलो शब्द तितलो बरो लागना. कित्याक आमी जायते फावटी चिंतचे आसा पावलो एक व्हडलो पातकी जावन आसलो आनी त्या पातका तावन तो भायर आयलो आनी घोड्यार तावन ताका शेवटून जेजून ताका आपणाचो शीस केलो म्हणून. हेच्या वाचपान जर आमी आयकलें तर जाल्यार पावलो तूं आपणा विशयान सांगता कितें जाल्लें गे म्हणून. तो कितें म्हणटा, पुर्वजांचे नियमशास्त्र म्हळ्यार बायबल पोरनो सल्लो कितें आसा तांतले जायतीं पुस्तकां जुदेव थोडीं पुस्तकां सोडल्यार उरलीं सगळीं जुदेवांच्या अंतू आसात. पुर्वजांचे नियमशास्त्र बारीकसाणेन पाळूंक, बारीकसाणेन म्हळ्यार संपूर्ण जावन कितेंच सूख नासतना पाळचे खातीर गमालियेलाच्या पांया लागीं हांव शिक्षीत जाल्लो. खाली हांव वाचून बसलो न्ही या कोणाय एकल्या लागीं विचारलें न्ही. गमालियल त्या काळाचो श्रेश्ठ शिकोवपी, पवित्र पुस्तकाचेर सड्ड ज्ञान जोडलेल्या ताचे सरशी वचून हांव शिकल्लो. बारीकसाणेन पाळचे खातीर, खाली सणद जोडचे खातीर न्ही, डिग्री जोडचे खातीर न्ही. त्या नियमशास्त्रांत कांयच चुकी बी हांवें सलाजें. कोणाचें नियमशास्त्र? देवाचें. देवाच्या खुशे प्रमाणे सलाजें म्हणून थंय वचून हांवें ताचे लागीं शिकल्लो. जशें तुमी आज देवाचे सेवेंत उर्बेस्त तशें हांवूय उर्बेस्त जाल्लो. आनी ही नवी वाट धरतल्यांक मरणा पर्यंत हांवें दग दिल्यान. म्हणजे जें कितें जेजून केलें तें मनशा सैमान आटापूंक जायना. जेजू एक मनीस जावन जल्मल्लो, मनीस जावन जियेल्लो, कुर्सार मेल्लो. ताका देव म्हूण कशें वळखोवचें? देवाक रूप ना. देव आमच्या चिंतपा भायलो, देव रचणार एक रसन कशें जावचें हे गोंदळ न्ही मात्र पावलोच्या मतींत आशिल्ले, सगळ्या जुदेवांच्या मतींत ती आजुनी आसात. देवान मनीस जावचें कशें साध्य ना. देखून ते वळखून घेवंक पावलूक साध्य जालें ना. देखून जो कोण आपूण देव म्हणून क्लेम करता, कित्याक सुरविले क्रिस्तांव जेजूक देव म्हणून वळखूंक लागले, जेजूक आराधन करूंक लागले म्हणटाना देवातान खऱ्या देवातान हे पयस वचत आसले. देखून तांणी पयस वचोंक नजो, तांच्या सुखितान तांकां सारकें करीचें म्हणून वर्त्या उर्बेन इस्रायल परदेच्या मोगान, जुदेवांच्या मोगान निजायकी तांकां फाटीं हाडूंक प्रयत्न करता. पूण आमी जाणाव पावलो एक ऑनेस्ट मिस्टेक म्हळ्यार सत्यान ताणें एक चूक केली आनी ती चूक जावन आसली देवा विरोध झुजची, देवाक आपणाच्या चिंतपा प्रकार रुपीत करची एक चूक. आनी पावलूचें बरेंपण देव वळखता. भावन आनी भयणीनो, ही एक संतोशाची गजाल आमकां समेजता. आमी हर एकली चूक करूंक साध्य आसा, करता आमी. पूण चूक कळीत नासतना करची आनी चूक जाय जाय म्हण करच्याक फरक आसा. कन्नडांत एक सांगणी आसा, ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ. ಕಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಐಕೋಣಂಗೆ. ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ತಿಳಿದಂದು ಪರಿಹಾರ. समजनासतना केल्लें, समजल्लें तेन्ना त्या पातकांत हांव त्या सुखीत हांव तुका भायर येवंक साध्य आसा. ತಿಳಿದು ಮಾಡಿದ ಪಾಪ वज्र लेप. कळीत आसून केल्लें तें वज्राचें हें गेल्लें बरी, ताचें तावन भायर येवंक जायना. पावलून कळीत नासतना केल्ली चूक आनी देव ताचें बरें मोण पळयता. बायल्यो करण्यो न्हय, मोण पळयता आनी पावलूक दर्शन दिता आनी म्हणटा, आळे पुता तूं चूक करना साई, हांव जावन आसा खरो देव म्हणून जेजू ताका दिश्टेक पडून दाखयता. आनी पावलू थंय संपूर्ण बदलावण येता. हट्टान रावना, ना हांवें चिंतलें तें सारकें ना, संपूर्ण बदलाता. जेजूचो एक बळवंत शिश्य जाता. भोवशा
उरिल्ल्या 12 आपोस्तलांनी केल्ल्याच्या की चड काम तो एकलो करता. तितले वेता, तितले रिस्क घेता, तितल्या जणांक क्रिस्तांव करता. प्रत्येक जावन जनतेलांक म्हणजे जुदेव न्हय आशिल्ल्यांक देवाची बरी खबर परगडता. आनी कितलें वर्तें बरप जेजू विशांत, देवशास्त्रा विशांत तो बरयता. नव्या सोल्ल्यांतली जर प्रमुख पुस्तक आसात जाल्यार वांजेल सोड न्हू, हेर पुस्तकां आसा जाल्यार ती पावलूची म्हणून सांगल्या चूक जावची ना. मोगाच्या भावनांनी पयलीं देखून पयले लिसांव आमी शिकोवंक फावो हें फेस्त आमी संभ्रमतना पावलू पातकी पातकी म्हूण केंडचें न्हय. बगार देव केदना आमी सूख करता ती आमकां तिदविता, हर एकल्याक तो तिदविता. पूण जायते फावटी आमी तिदवणी घेवंक आमी आशेना. पूण निजाकी तूं समजोनी नासतना केल्ली सूख देव तिदविता आनी तुका सारके वाटेक हाडूंक तो आशेता. हें पयलें लिसांव आनी आमी हर एकली तें लिसांव घेवंक आमी फावो. दुसऱ्यान जेजू जेन्ना पावलूक दिश्टी पडलो, दमस्काच्या त्या वाटेर आसतना तेका गोड्यात हांव शेवटून दिश्टी पडलो, ताणें जेजून सांगलें उतर हांगा भोव सोबीत आसा. सावला सावला कित्याक म्हाका तूं उदक दिताय. जेजू मरोन जिवंत जावन सर्गाक सोडोवन उण्यार 3 वर्सां म्हणी जाल्या. आनी जेजू म्हणटा कित्याक म्हाका तूं उदक दिताय, कित्याक म्हज्या शिसांक दक दिताय म्हणी सारिना, म्हाका दक दिताय. पावलो जेजूक दक दिना, दक दिलें ताच्या शिसांक. देखून दुसरें लिसांव आमी उडास दवरचें. जेजूची कूड म्हळ्यार हांव आनी तूं, आमी जावन आसा जेजूची कूड. जी कोण जेजूचेर फाती येतात, बावर्ती आसात, आमी जेजूची कूड. आनी केन्ना आमी एकामेका विरोध वेता, आमी एकामेकाक कश्टिता, जावंक पुरो आमच्या उतरांनी, जावंक पुरो खोबरो करच्या मुखांतर या आनी खंयच्याय मुखांतर न्हय, मात्र त्या व्यक्तीक दुखयता, जेजूक दुखयता. हें सत आमी उडास दवरचें, हें विसरूंक नजो. आमच्या कुटुंबांत या आमच्या शेजारा या आमच्या फिरगजेंत आमी कितलेशे फावटी असोल्यो सुखी करता आनी चिंता खाली ताका मात्र, ताचे कडेन मात्र आमी फारीकपण घेवचें. सॉरी, ताच्या भितर आसल्या जेजूक, त्या देवाक तूं दुखयताय, तें विसरूंक नजो. आनी तशेंच जेन्ना तुका कोण एकलो अन्याय जावन कश्ट येता तर तुवें शिराप घालची गरज ना, तुवें फारीकपण घेवची गरज ना. काल आमी पुढच्या दिसा आमच्या तेगा जाणां याजकांक वोर्त जाली आनी कालच्या दिसा अर्गा मिसाक म्हणून आमी गुरपूर कांयकंबा वचून आसले. हांव आमी सर्व याजक आनी हेरांनी आमी वचून आसले. आनी वचून आसतना आनी एका वेहिकलर आसलो आमचो पाद्र्या पासून वचून आसतना ताच्या फाटल्यान एक व्हडलें एक ट्रक आशिल्लें आनी त्या ट्रकान ताका हॉर्न घालें आनी रोड अशीर आशिल्लो. पूण कशें म्हणी करून तो मुखार गेलो. तो ट्रक असो काराक ओवरटेक करून गेलो. गुरपूर तुमकां कळीत आसा रोड कितलो बारीक आसा म्हणून, ट्रॅफीक आसा. आनी थोड्या वेळा उपरांत आनी इल्लोसो रोड रूंद जाल्या उपरांत पाद्र्यापान हॉर्न केलें आनी ट्रकाक ओवरटेक करून गेलो. आनी हे हांच्या मदें उलोवण आशिल्लें, आसून आशिल्लें. एक 2 मिनटांनी तो ट्रक असो आयलो आनी मारलें काराक. आनी ताच्या उपरांत मारून जाल्या उपरांत ते सकयल देंवोवन विचार करतना तो म्हणलो, तुमी म्हाका इन्सल्ट केलें, तुमी म्हाका ओवरटेक केलें आनी तुमी हांसल्यात, जाय जाल्लें करा, जाय जाल्लें करा, वचून केस घाला, खालें करा, हांव कॅर करिना म्हणलो. आमी कांय करची गरज ना, कांय करची गरज ना. कित्याक तितलो हंकारान आनी तितल्या कुड्डेपणान तो एकलो मनीस आसा जाल्यार गुड्याक गुडो तो आड रावता. तुवें कांय करची गरज ना. जर तो हरदें फुलोन आजय करता जाल्यार ताच्याकी आनी इल्लेशें हरदें गट आसो आनी एकलो ताका मेळटलो, ताका हांडतलो. सांगचें इतलेंच. आमी जायते बडशेंचे कोण बळवंत आसुल्लो ताचेर आस लायतलो, येदोळ कोणूच सकवना, एक 4 दीस सकतलो, ताच्याकी बळवंत आनी एक शिंग उब जातालें, आनी एकलो कोण पिसो येतलो, ताका हांडतलो, ताका लगाड करतलो. मनीस अशेंत एकामेका लगाड काडनंत आसा. भाऊन आनी भयणीनो, तुवें शिराप घालची गरज ना, तुवें वायट मागची गरज ना. तुका कितें अन्याय जाता ना, कित्याक तुका कितें जावन आसा, तुजें कितें दुखां आसात, सूख रितीन तुजेर कोण आक्रमण करता तर जाल्यार नितीदार तो देव आसा, तो सोडिना, बिलकुल सोडिना. देखून त्या नितीदारा देवा विरोध झुजा नाका.
ताच्या पक्षेन राव. आनी तिसऱ्यान भावां आनी भयणी हेच्या वांजेलान जेजून सांगचे ती उतरां. जिवंत जेजू सामार्काच्या वांजेलाच्या निमाण्या अध्यायान आमी पळोवचें जाल्यार दिश्टेक पडून आपल्या शिसांक सांगता वसा संवसाराच्या शिमा पर्यंत वसा शुभर्ता प्रगट करा आनी हांव तुमच्या सांगत आसतलो. न्ही खाली हांव थोडी सकत दितलो, हांव तुमच्या सांगत आसतलो. देखून सदांच आमी उडास दवरचें. आमी एक सुरी न्ही. कितलेय कश्ट आसूं दी आमच्या जिवितांत, कितलेय पिडाशिरां आसूं दी, आमी एक सुरी न्ही. एक क्रिस्तांव एक सुरो जावंक शकना. आमच्या सांगता देव आसा हें विसरूंक नजो आमी. आमच्या सांगता जेजू जिवंत जेजू आसा, ताची पवित्रतेची सकत आसा. तर हें मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना देवाक आमी अर्घ दिवया. आमकां एक क्रिस्तांव जावचें भाग मेळ्ळें. क्रिस्तांव जावचें म्हळ्यार दोळे उक्ते जावचे. भावार्थ म्हळ्यार खाली मनशाच्या राजवान पळोवचें न्ही, सगळें देवाच्या नदरेन पळोवचें. पौलूक तें देणें मेळ्ळें. आमकां थोड्या मापान पूण तें मेळना. आज प्रत्येक जावन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार सुमयाक आमी दिन वाचुया. भावार्थाचें देणें आमकां दिल्ल्याक आनी तें देणें आमचें तें वाडय आनी जशें तूं पळयताय तशें आमकां पळोवंक शिकय. तूं जशें चल्लोय तशें आमकां चलोवंक शिकय म्हूण जावं आमचें मागणें.